सोमेसांग प्रणाम. हांव मेल्विरा रॉड्रिगस परत तुमचे समोर आयल्या एका सदाकाक तुमकां वळखून दिवच्याक. साबार पटी आमी पळयता बापूय डॉक्टर जाल्यार पुती डॉक्टर जाता, आवय नासपीन जाल्यार धूय नासपीन जाता, तर बापूय एक सिंगर जाल्यार धूय एक सिंगर जावयेत गी. ह्या सवालाक वय जावंक पुरोन न्ही जावंक पुरो तुमची जबाब. तर आयच्या ह्या अंकट्यार हांव तुमचे मुखार सादर करूंक खुशी व्हरतां कुलशेखर फिरगजीचे रिशल मेल्बा क्रास्ता. हाय रिशल. हॅलो. कशें आसाय? हांव हुशार. तूं कशी? हांव बरी आसा. सुबीद दिसताय तूं. थँक्यू. तूंय सुबीद दिसता. थँक्यू. आयले वार बँगलोरान चलिल्ल्या सुपर सिंगर सीझन 5 हांत तूं राज्य मट्टार हाणें पयलें स्थान आपलयलां. फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टी कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू यू. थँक्यू सो मच. बाळकाजीचे आशिर्वाद हांव तुजेर मागतां. थँक्यू. आतां पयल्यान आमच्या विक्षकांक तुजी एक मोठी परिचय आमकां सांगीत गी. येस. म्हजें नांव रिशल मेल्बा क्रास्ता. हांव कुलशेखर फिरगजीची आनी प्रस्तूत सेंट एलोशियस पी यू कॉलेजीन फर्स्ट पी यू शिकून आसा. म्हज्या दादाचें नांव रॉनी क्रास्ता आनी मम्माचें नांव मेटिल्डा जेसिंता पिंटो. ओके. आतां तूं सिंगींग कॉम्पिटिशनान विन जालाय. म्हणजे फर्स्ट क्वेश्चन, त्या सिंगींग कॉम्पिटिशन ते राज्य मट्टार चलिल्लें सिंगींग कॉम्पिटिशन तुजें नांव ते अनावन्स केलें यू आर द विनर म्हणून. कशें बगलें तुका? एक्चुली म्हाका म्हळ्यार गोतू नासलें म्हाका मेळ्ळां म्हण लायक तांणी 5 फावटी अनावन्स केलें. बट स्टील लायक म्हज्या मायंडार तें नासलें लायक म्हाका फर्स्ट गी तशें. मागीर म्हज्या सायडीक एकले कंटेस्टंट बसून आहले. ताणें म्हणलें तुका फर्स्ट प्लेस मेळ्ळा आनी म्हाका मस्त खुशी जाली. म्हळ्यार ते एक नॅशनल लेवल कायंड अशें कॉम्पिटिशन आनी आमी 8 टायम्स बँगलोर गेल्ल्या आनी या मस्त खुशी जाली. मस्त खुशी जाली. आतां तुका सिंगींग आसूं मस्त दुसरी टॅलंट आसात म्हणून हांवें आयकलें. त्या टॅलंटा विशयान सांगीत गी. वय हांव डान्स करता एंड ड्रॉईंग, सिंगींग क्लासिकलाक येता, क्लासिकल म्युजीक. रोशन माटी सर म्हाका शिकयता. पयलें म्हाका कविता शेणॉय शिकोवन आहली 2018. मागीर कोविडाच्या दरम्यान तिणें ऑनलायन क्लासीस स्टार्ट केल्ल्यान म्हाका कंटिन्यू करूंक जावना. सो हांव रोशन मार्टिसा कडेन लायक वचूंक स्टार्ट केलें आनी ताणें म्हाका मोस्ट सपोर्टांनी केला. म्हळ्यार ह्या प्रोग्रामाक म्हाका ताणें मोस्ट सपोर्ट केला आनी तो म्हाका प्रॅक्टीस करचे ताचे विशयान पळय इल्लें माहिती दिता. ओके. आतां तुका मस्त टॅलंटात बट तुवें ह्या सिंगिंगांत एचीव केलाय, तुवें साधन केलाय. ह्या सिंगींग पर्टिक्युलर सिंगींग सिलेक्ट करून तुका कोण इन्स्पिरेशन आसा गी? म्हाका गोत्ता अशे प्रकार तूं आतां तुज्या डाडाचें तूं नांव सांगताय ते कित्याक म्हणून तुवें सांगिचें म्हाका. एक दाडा लायक त्या सर्टन कॉम्पिटिशन्साक कसले टायपाचे सॉंग म्हळ्यार ते आसची पुरा क्लासिकल बेस सिंगर्स आहली. सो ताका हांवें कन्नड गगनव येल्लो सॉंग सिलेक्ट केल्लें आनी इवन हांव रोशन मार्टिसाचे इल्ले म्हळ्यार सॉंग्स खंयचे सिलेक्ट करचे ताचे विशयान हांव ताचे कडेन विचारता. सो तोय म्हाका इल्लें हेल्प करता म्हळ्यार खंयचे सॉंग सिंग केल्यार बरें तले टायपांनी. सो वय डाडा आनी सर दोगांय म्हाका मस्त सपोर्ट करता. ओके. आतां तूं स्टडीजय करताय, सिंगिंगांत तुवें अचीव केलाय. हे स्टडीज आनी तुजें टॅलंट कशें बॅलन्स करन आसाय तूं? स्टडीज म्हळ्यार कशें सांगचें लायक हांव दोनी बॅलन्स करता. लायक पर्टिक्युलर तूं आतां स्टडीसा इतलो टायम वा सिंगिंगाक इतलो टायम म्हणून लायक तुजे टॅलंट्स आसात न्ही ताका खाली म्हणजे अशें पर्टिक्युलर टायमींग दवरलाय. थोडीं भुरगीं टायम टेबल दवरतात आनी थोडीं सांगतात आतां स्पोर्ट्सान हुशार आसलीं भुरगीं आसतात ताका पेरंट्स दाळे सांगतात तूं खेळोंक वचनाका शिक्षण धाड्डो जाताय म्हणून. तुवें आतां बॅलन्स करचें इज व्हेरी इम्पॉर्टंट न्ही. ताचे विशयान सांग म्हाका. बॅलन्स म्हळ्यार सकाळींचे इल्लें शिकता मागीर इल्लें म्युजीक आनी थोडे पूट लायक पयलीं हांव ट्युशन्साक येताली. आतां म्हळ्यार कॉम्पिटिशन ते जाल्ल्यान म्हाका चड हें करूंक जावना. वय सकाळीं आनी सांजेचे इल्लें अशें शिकता हांव म्हळ्यार स्कुलांत कॉलेजींत हांव आयले उपरांत तशें आनी इल्लें शिकून आसता. तशें म्हळ्यार तूं तुज्या टॅलंटाक तशें स्टडीजाक इक्वल इम्पॉर्टन्स दिवन आसाय. तुका मस्त कोण सपोर्ट करता तुज्या टॅलंटा विशयान? दादा मम्मा दोगांय सपोर्ट करतात. दोगांय सपोर्ट करता. आतां तुज्या फ्रेंड्सांक परत कशें बगलें तूं आतां विन जालें म्हणून तुजे मस्त कडेन मुसन आनी स्टेटस घाला मस्त कडेन पोस्टर आमी पळयले कशें बगलें तुका? वय फ्रेंड्सांक आनी मस्त खुशी जाली. म्हळ्यार तांणी चिंतले लायक तांकांच मेळ्ळें तले फिलिंग्स आयले तांकां तशें म्हळ्यार मस्त जाणांक सगळ्यांक खुशी जाली म्हाका फर्स्ट प्लेस मेळ्ळें आनी लायक
कोंकणी कम्युनिटीन मेळ्ळें म्हणटाना एक प्राऊड फील जाता न्ही, सो तांकां मस्त खोशी जाली. आता हे सुपर सिंगर मात न्ही तुका दुसरे कडेन मस्त कॉम्पिटिशन तूं जिखलाय, मस्त कॉम्पिटिशन तूं फायनलिस्ट जावन आयलाय, ताच्या विशयान आमकां सांगीत गी. म्हाका साबार कॉम्पिटिशन्सांत फर्स्ट प्लेस आनी पुरो मेळ्ळ्यांत. शॉर्टली सांगचें जाल्यार एसके लंडन तांणी UK इंडियाच्या लेवलार ऑर्गनायज केल्ल्यान म्हाका फर्स्ट प्लेस मेळ्ळा. तुवें नॅशनल लेवलार तूं सिलेक्ट जाल्लें इंडियाच्यान, इंडिया रिप्रेझेंट केलाय तुवें, रियली ग्रेट. अँड मागीर ड्रास्पर स्टुडियोन विनर, आनी कोंकणी नाटक सभान फर्स्ट प्लेस, आनी पुनीत राजकुमार गाना रत्ना ते हांगा टावन हॉलांत आसले, तांतू रनर अप्स मेळ्ळे म्हाका. मागीर बँगलोर हांव मस्त कॉम्पिटिशन्साक गेल्या, तांतू स्वराधारा अँड प्लेबॅक सिंगर एसोसिएशन तांणी कॉम्पिटिशन हे केल्लें, तांतू फर्स्ट प्लेस मेळ्ळें, दाडाक सेकंड मेळिल्लें. वय आनी मस्त डाडाक तूं बीट केल्लें वय. रियली नायस. तुका प्रायज मेळ्ळी आयकताना म्हाका मस्त खोशी जाता. रियली तूं एक इन्स्पिरेशन आमच्या आतांच्या भुरग्यांक. तर आतांच्या प्रेझेंट जनरेशनाक तूं कितें सांगूं कशी व्हरताय? तूं एक सादाकी जावन तांकां कितें इन्स्पायर करून कशी व्हरताय? सांगचें जाल्यार थोडी तांचे टॅलंट्स तांचे वांटो दवरनासतात, म्हळ्यार तांकां लायक ते दाखोवंक जाय, बट स्टडीज ते प्रेशर म्हणटाना वय थोड्यांक स्टेज मेळना, थोड्यांक पेरंट्साचे लायक सपोर्ट आसना, आनी थोड्यांक प्रेशर आसता, म्हळ्यार थोड्यांचे पेरंट्स अशे स्टडीजाक चड इम्पॉर्टन्स आनी दितात. सो हांवें सांगचें म्हळ्यार तांकां काले एचीव करूंक जाय, ते तांणी एचीव कर नसोचे, म्हळ्यार तांचे टॅलंट्स तांणी हिडन दवरी नजो, म्हळ्यार तांणी पुरो लोकांक दाखयचे. वय ओके. आतां तुवें मस्त कडेन मस्त सॉंग सिंग केलाय आमच्या ऑडियन्सा खातीर. एक चारित्र लायनो खंयचे मनी कोंकणी पद वाकंतार. मेल्विन पेरीस हांणी कंपोज केल्ले जळची वात म्हणलें सॉंग तुमचे खातीर गायताली. जळची वात जळून वेता बोन तोणी उस्वाट फांगता, मेणा संगी कोडून पडता, जळून जळून हेरांक पावून ती पालवता. सली ते जळची वात, सली एक जागी रात, जीण येंत ती संगात, वर्णूंक कोण सकात. वाव, तुजो ताळो आयकताना म्हाका आयकून तूं रावया म्हूण जालें. तेंतान हांगा मस्त चलून आयली, मस्त खुशी जाली म्हाका, आनीक आयकया म्हूण जालें. तर आज कोण ओट्टयलाय तूं हांगा? आज हांव दाडो ओट्टयल्या. तर आमच्या विक्षकां मुखार सादर करूंक कशी व्हरता आमच्या कोंकणी समाजांतलो फामाद गावपी मानेस्तर रॉनी क्रास्ता. तुमकां ह्या प्रोग्रामाक हार्टी वेलकम. थँक्यू, देव बरें करूं. आतां तुमी कशें सदन केलां मस्त, आतां दुवेनी सदन केलां, तुमकां कशें भोगता? ते उतरां मेळ्ळां सांगूंक, कित्याक म्हळ्यार हर एका कुटुंबांत कशें टॅलंट उब जाता आनी देव कशें टॅलंट दिता आमी समजना. पूण म्हाका तें टॅलंट मेळ्ळें म्हज्या आबा तावनगी वा म्हज्या मुत्ताज्या तावनगी म्हाका गोत्तू ना, पूण आमच्या घरा म्हज्या डॅडीक जावन दी, म्हज्या मम्माक जावन, म्हज्या भयण्याक जावन दी टॅलंट नासलें. म्हाका कशें आयलें गोत्तू ना, पूण म्हणटात पुर्वजांचें खंय एक पिळगी येता ते आयलां जावन पुरो. पूण आय एम रियली हॅप्पी टू से दॅट देवाक हांव फस्ट ऑफ ऑल अर्गां दिता. कित्याक म्हळ्यार इतले एक अपुर्बाचें एका सोबीत भुरग्याक मात्र न्ही, एक सोबीत तालेवंत भुरग्याक तांणी आमच्या फासल्यान घाला. आतां प्रायज मेळ्ळा म्हणटाना सगळ्यांक खुशी जाता, स्टेटस घालतात, बॅनर घालतात, पुरो जाता, बट ताच्या फाटल्यान आसले स्ट्रगल तुमकां आनी रिशलाक मात गोत्तात. ते स्ट्रगल कशें आसले? सुपर सिंगर 5 एक जर्नी एक विशिश्ट आनी विशेष तराची. कित्याक म्हळ्यार आमी फस्ट एक ऑडिशन ते आमच्या स्वराधाराची एकली मॅडम आसा प्रेमलता म्हणून, तिणें आमकां ते पोस्टर धाडिल्लें बँगलोर तावन. पळय ती एक हिंदू भयण जाल्यार तिणें रिशलाचे एका ती मात्तेड कोकिलान ते सेम फायनलाक आयला ताचे आनी जावंक आसा फायनल. तशें तिणें ते पोस्टर धाडलें, वचून एक पळय एक जस्ट एक एंट्री मारा. आमी गेले ते बँगलोराक हाका व्हरून गेलो आनी फस्ट रावंडांत ते क्वॉलिफाय जाले. ओट्टू आमी 5 रावंड्स सेमी फायनल आनी फायनल ओट्टू 7 रावंड्स प्लस एक पटी आमकां एक्स्ट्रा वचचें पडलें. म्हळ्यार 19 ताका एक्चुअली फायनल आसलें. ते फायनलाक येता आसतना सकाळीं जोर पावस, मागीर तांणी
तांच्या गोपालन मॉलाच्या सर तांच्या मॅनेजमेंटांनी शो कॅन्सल केलो आनी नेक्स्ट विकाक पोस्टपोन केलो. सो आमी एक्स्ट्रा एक पावटी वचचें पडलें. पूण हाच्या फाटल्यान ताका एक बरें प्रशस्ती मेळ्ळ्या, मात व्हडली प्रशस्ती. इज ए नॉट शी इज रेप्रेझेंटेटिव्ह दक्षिण कन्नडा अँड कर्नाटकाचे स्टेट लेवलाचे व्हडले विनर आनी मस्त 5500 ऑड भुरगीं ताका कॉम्पिटेटिव्ह जावन आसलीं. बट सगळ्यांक ताणें फूड करून तें एक जिखून. ओके, एक आतां सिंगर्सून तुमी एक बापय जावन रिशलाक तुमी फुल्ल सपोर्ट दितात. खुशी जाली म्हाका तें पळोवन. तेंय म्हणलें डाडा डाडा डाडात म्हणून आसलें वडोल. तर आतांच्या प्रेझेंट जनरेशनाक स्पेशली पेरंट्सांक भुरग्यांक थोडे पटी टॅलंट्स आसता, बट थोडी पेरंट्स काले म्हणटा शीक 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 म्हणून स्टडीसाक थोड्या भुरग्यांक प्रेशरी आसता शिकाचे तितलेच मार्क्स काडीचे म्हणून. तेल्या पेरंट्सांक टॅलंट आसल्या भुरग्यांक कितें सांगूंक कशी व्हरतात? दीस इज द रायट अँड गूड क्वेश्चन. कित्याक म्हळ्यार आमचे वडिलां कितें करतात म्हळ्यार एग्जाम आयली म्हणटाना भुरग्यांक टॉर्चर करतात. शिका रे शीक गो म्हणून. टॅलंट आसा पूण टॅलंट आसल्यार तांकां हातून तूं काही मुखार वचून शिकपाक काही ध्यान दिनाका म्हणून. हांवें म्हणचें, हांवें हर एकल्या कडेन म्हणलां भुरग्यांक टॉर्चर करून वचनाकात. तांकां तांचे लागता सोडा. कित्याक म्हळ्यार शिकच्यांत संगिताचें तेणें आतां रिशल येतल्यांक आनी कितल्या जाणांक दिलां जावं पुरो. पूण शिकचें तेणें कित्याक देवान दिवं नजो. शिकचें तेणें देवान दिवंक साथ दिना. देवा कितलो वेळ आसा. संगिताचें येद्द व्हडलें हांव हेम्मेन सांगूंक अशें येता. डॉक्टर जावयेत शिकोवन, ओके, इंजिनियर जावयेत आनी विज्ञानीक कालें शिकोवन परत जावयेत. कितें प्रसादन करी शिकल्यार मात. पूण हें टॅलंट मेळचें. आतां एका विज्ञानीक तो कालें साधन केलें, डॉक्टरान कितें ऑपरेशन केलें, इंजिनियरान केदें व्हडली बिल्डींग बांदली, तें मात ताचें एक्सप्लेन करियेत. पूण ताका सिंग करूंक म्हळ्यार सिंग करूंक जाता ताका. ते रोशन सरान म्हाका सांगलें. हांवें काल सांगलें रोशन सरान सांगलें. पूण सिंगींग टॅलंट इज ए डिफरंट टॅलंट. हांवें म्हणचें तुमच्या भुरग्यांक जर तर संगीताचें टॅलंट वा डान्साचें टॅलंट आसा जाल्यार सोडा. तांकां पाठिंबो दिया, वचा. शिकच्याक देव खंडीत. देवाचेर भरोसो दवरल्यार न्ही तुमी. संगीतांत हांवें भरोसो दवरलो. रिशल बीन जावन येतात आतां मुखले. आनी थोडी सिंग दिल्से आसा आनी ताचे उपरांत आनी थोडी येवजण आसात. पूण आमकां तातूंत मुखार वचूंक पयशांची गरज आसा. कित्याक म्हळ्यार हर एका पट्टी आमी आमच्याच बोल्सान तेका घालूंक जायना. पूण आमचे दानी आसात ते पळयतात, आमचें साधन पळयतात, आमची अभिवृद्धी पळयतात. खंडीत जावन ते हेल्प करतले. फाटल्यान कोणी सांगूं दी. आतां रिशल पोर एक व्हडलें एचीव केलें. तातूंत ताका प्रशस्ती मेळ्ळी. प्लस ताणें 1 लाख ऑड एक एमावंट ताका मेळ्ळो. आनी एक 25,000 to 30,000 एक प्रिंटर मेळ्ळें. ताचे उपरांत मोस्ट गिफ्ट वोचर मेळ्ळें. तें आमकां घरा आयल्या उपरांत कळ्ळें सोदताना. पुरो मेळटाना लोकांनी चिंचे, थोड्यांनी चिंचे, थोड्याच्या मोतींत आसूंक पुरो हाका 1 लाख मेळ्ळो. 1 लाखाक करसिला पूण बॉल्सांतले कितले गेला ते कोणाक वचना. वी वेंट 8 to 9 times बेंगलोर. कित्याक म्हळ्यार एक पटी बेंगलोर दोंगाक वयतना बसाक, रावशाक, हॉटेलाक, खावंक, रिक्षा, ट्रेन, बस अशें म्हळ्यार मस्त आसा. ते थोड्यांक समजना. ही गेल्ली एकेच पटी गेली आसता, एकेच पटी वचून येवन जावन आयली आसता. म्हणून हें पुरो आमचें एक एक्सपिरियन्स. पूण थोड्यांक दुखून म्हणटात न्ही रेड्याची दुखू कावळ्याक गुतूना, कावळ्याची दुखू रेड्याक गुतूना. आमी कितले तातूंत सफर जाले, आमी कितलें तातूंत दूख पावल्या. इवन फायनल दीस आमकां जेवण सयतना एका खेळाचेर आमी होंदोन आसले. कित्याक म्हळ्यार तो स्पॉट आमी यूज करीचे. प्लस आमी ते त्या टायमाक आमी त्या भितर आसाचे. आनी कित्याक म्हळ्यार व्हडलें वेदीन. इवन पुनीत राजकुमाराची मिसेस थंय आसली, मागीर झी कन्नडाची ज्युरी आसली. हांवें तांचे कडेन अशें विचारलें, मॅम हें गा हितून आनी म्हाका तशें. कित्याक म्हळ्यार तें म्हजें कालतेपण. कित्याक म्हळ्यार तांकां की एक आमकां खंय मोटिवेट मेळटा की, इनपुट्स मेळटात की, मोटिवेशन मेळटा की म्हळ्यार आमकां एक आशा आसता. ते म्हणले ना शी इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी. ताचें बरें परफॉर्मन्स केलां ताणें. वॉयसाची क्वॉलिटी बरी आसा. इवन ताका प्लेबॅक सिंगराची सकट क्वॉलिटी आसात. पूण ताणें स्वरास, इवन थोड्या जजीसांनी ताका सांगलें आसा स्वरास, लोवर नोट्स, हायर नोट्स आनी ते आलापनीस तुवें केवल आतां हातूंत तूं मात म्हण न्ही. आतां तूं क्लासिकल शिकता जाल्यार इवन हांवें उरल्या भुरग्यांक जाल्यार सांगचें इतलेंच. तांणी क्लासिकल केलें जाल्यार घरा येवन प्रॅक्टीस करचें. हांव एक बेंगलोर ताका एका म्हज्या फ्रेंडाच्या घरा गेल्लो. थंयच संगीता कट्टी म्हणली एकली व्हडली राष्ट्र प्रशस्ती विजयी. ती कुंदापूरची उडपी सायडीची. बेंगलोरांत वता. तिणें कितले मस्त प्रशस्ती जिखल्यात आनी मस्त फिल्माक तिणें गायन केलां. बट ती सकाळीं उठून 8 तावन 11 हांगासर ती तेजें प्रॅक्टीस करता. कित्याक तिका फिल्मांत गायन करून अभ्यास आसा, कॉन्सर्ट करून अभ्यास आसा. तिका खरें गरज ना. पूण लता मंगेशकर जावं दी तिच्या 90 जाली ती प्रॅक्टीस करताली. देखून हांवें रिशलाक सांगचें, उरल्या भुरग्यांक सांगचें,
डू युअर प्रॅक्टीस कित्याक म्हळ्यार एकांत रावचें न्ही सॉंगांत आमकां कितलें आमी प्रॅक्टीस करता तितलें बरें इवन हांव किर्तन म्हाका सिंग करूंक आपयतात वा खंयच्या शोक सिंग करूंक आपयतात इवन रेकॉर्डिंग आपयतात हांव प्रॅक्टीस करनासतना वचना हांव प्रॅक्टीस करता. तर आतां स्टेट लेवलार तूं विनर जावन आयलें नेक्स्ट कालें वॉट्स नेक्स्ट. नेक्स्ट म्हाका आनी एक कॉम्पिटिशन आसा कॉम्पिटिशन म्हण न्ही लायक स्टुडियो रावंड तेका लेगी सिंग दिलसे म्हणून सो ताचे खातीर बँगलोर वचूंक आसता म्हाका पूण आतां म्हाका 15th आतां एग्जाम सो हांव एग्जाम जाल्या उपरांत वचोचें वे. ओके नेक्स्ट कालें म्हण नॅशनल लेवल रिप्रेझेंट करचें म्हण प्लॅन आसा गी. आसा म्हळ्यार हे जावनचें नॅशनल लेवल कांय दिता सिंग दिलसे म्हणून ते मागीर तांणी कॉन्ट्रॅक्ट सिंग दिलसे म्हणल्यार इट्स ए डिफरंट कॉन्सर्ट ते म्हळ्यार आमी आतां हे आमी लोकां मुखार गायन करचें पयलें ऑडिशन दिवचें लोक आसता मुखार थंय बसून आसता लोक तेंची भुरगीं आसतात तीं पार्टिसिपेट करतात आमी येता पार्टिसिपेट करता उपरांत वाडोवन वाडोवन येता तें संको व्हडलो संको उणो उणो जावन येता लोक सट्टेत आसता लोकांक कांय येना लोक दर्या बरी येवन आसता हें कॉम्पिटिशन इट्स ए स्टुडियो रावंड कित्याक म्हळ्यार सिमिलर टू इंडियन आयडल पूण थंय स्टुडियो भितर तशें तुका थंय ओपन करना स्टुडियो भितर करना आमी टी व्ही माध्यमार पळोवचें न्ही सोनी टी व्हीर आनी परत पळोवचें आतां झी कन्नडांत सारेगमप जाता ताणें ऑडिशन दिलां गोत्तू ना म्हाका ताचें वायल्ड कार्डार एंट्री कांय मेळोंक की पुरो म्हळ्यार आशेन आसा आमी हेतूर दिलां मागीर थंय गेल्या उपरांत गोत्तू ना जजसांचें मोनोपोली कशें आनी तांचें ऑर्गनायझेशन मोनोपोली तें आमकां गोत्तू ना कशें तीं भितर काडून घेतात कित्याक म्हळ्यार हांव टी व्ही शो वॉच करता आसा हें एक डिफरंट तेचें सिंग दिलसें म्हणून तांतू आमी ऑडिशन दिल्या उपरांत तांतूय आमकां एक 4-5 रावंड आसात फर्स्ट रावंड आमी सॉंग धाडूंक आसा ताचे उपरांत ते सिलेक्ट जाल्या उपरांत आमकां कॉल करून तांची 60 सॉंग्स आमकां धाडटात तांतू 60 सॉंग्सांत आमी 2 चॉयस करूंक ताका जाय जाल्ली इवन ताच्या रेंजाक आतां ते तांणी धाडच्या सॉंगांत ते ओरिजिनल सॉंगांत ताची स्केल आका हाय जावंक पुरो वा लो जावंक पुरो पूण आका कशें तें कम्फर्टेबल जाता त्या पिक्चर ताणें एडजमेंटान गावून धाडूंक आसा त्या उपरांत आनी 60 सॉंगाचे ते जाल्या उपरांत ते ट्रॅक करून आमकां धाडटात परतून आमी ते बँगलोर वचून सोनी वर्ल्ड म्हणून तांचे थंय एक व्हडलो स्टुडियो आसा कोरमंगल थंय वचून आमी रेकॉर्ड करूंक आसा आनी थोड्यान म्हाका विचारलें कशें जजमेंट करतात ते जजमेंट म्हाका गुर्तना आमी हेचें तांणी सांगलां प्रॅक्टीस बरें करूंक घरा प्रॅक्टीस करा प्रॅक्टीस केल्या उपरांत स्टुडियोक वचून डायरेक्ट सिंग करूंक थंय एकच टेकर तुमी सिंग करचें एकच टेकर दोनी पद्दतांनी सिंग करचें तशें म्हणल्यार जजस आसात जजस ऑनलायनार ते ऑब्जर्व करून आसतात कित्याक म्हळ्यार इवन हांवें मायका पडलो हांव बाग घालो ते पुरो पळयतात डिसिप्लीन ऑल्सो कावंटेड देर ते पुरो आसा ते आमकां तांणी सांगलां ताचे उपरांत तें जाल्या उपरांत मागीर आमकां मोस्टली ताचे 10 कंटेस्टाक ती सिलेक्ट करतात 10 रिशेल तागेर आमी करता आमचें सादारण आमी करता 10 आयल्या उपरांत परतून आमकां बॉम्बे वचूंक आसता बॉम्बे तावन 5 सिलेक्ट करतात 5 तावन आमकां नोयडा वचूंक आसतलें ते तांणी सांगलें आफ्टर दॅट 5 जाणांक 1 इयराचें कॉन्ट्रॅक्ट मेळटा तातूंत 50% दे आर गिवींग टू मी म्हळ्यार अज अँड 50% तांकां ते कंपनीच्यांक बट इट्स अ व्हेरी गूड कॉन्सर्ट हें पुरा इवन सिंग दिलसे जावं दी सारेगमप जावं दी वा सुपर सिंगर जावं दी वा मत्ते हाडूं कोगिले जावं दी हें पूर आमकां एक तीक आमकां एक सर्टिफिकेट दिता वयर 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 दोन वेचें आनी त्या उपरांत खंय कन्नडा राज्योत्सव प्रशस्ती आसा गी वा इंडियन आयडल व्हडल्या खंय वचूंक आमकां हें बरोवप करता देखून आमी तें सदन केल्यार मात केवळ आमी वोते एक इगर्जेच्या तूं सिंग करन ताचे उपरांत खंय गी आमच्या सगळ्या आतां कोंकणी नाटक सबलयता तातूं केल्यार मात पावना ते आमकां बेज तांणी इगर्जेच्यानी आमकां क्वायरान जावं दी तातूं जाल्यार ते बेज ताचे उपरांत कोंकणी नाटक सभा आनी उरले पुरा थोडे कम्युनिटी आमकां सिंगींग कॉम्पिटिशन करता ते आमकां एका बेजा वयर बेज जावन वयर वयर वयता आनी ताचे उपरांत आमकां ते एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळ्यानंतर आमकां ताचे हातूंत त्या सहाय्यान आमकां तें वयर वचूंक जाता ताकाच मनशें खंयचें आमी साधन करतना आमी खालें केलां तें आमी मोटिवेट करून मुखार गेल्यार इंडियन आयडल फाल्यां इंडियाचो एक बरें प्लेबॅक सिंगर वा प्लेबॅक सिंगर जावन आमकां उदें येता. तर रिशल तुज्या मुखल्या फुडाराक सर बरें मागता आनी बाळकाजूची आशिर्वाद तुजेर आनी तुज्या कुटुंबाचेर हांव मागता. तर विक्षकानो कसो जालो आयचो आंगठो आयचो आंगठो तुमकां समेस्तांक रुसलो म्हूण चिंता सुखान आसतना आयचे व्हिडिओ तुमच्या फॅमिली फ्रेंड्स फिरगतीच्या ग्रुपांनी शेअर करा तुमच्या भुरग्यांक हे व्हिडिओ दाखया ती ह्या व्हिडिओतान रिशलातान इन्स्पायर जावन दी
मुखार मेळया एक नव्या साधका सोवे पळयत रावा कार्मेल किरण मिडिया.